काय येऊ ना ऑफिशियल येऊन ना पण पेपरार येयला तेंका पेपरार आयला आसतली न्ही आसतली आनी फाल्यां बी कळयत आमकां सोमारान कळटा कितें अजेंडा अजून तशें कांय ना. ओके. कला संस्कृती मंत्री गोविंद म्हणटा एक वेळ विकेंडाक लागून कळवणी पावंक कळाव जाला आसुये. अजूनपर्यंत कॅबिनेट संदर्भात म्हाका इंडिव्हिज्युअली तरी कांय खबर ना बट पेपरांतल्यान वाचनात आयिल्लें आसा कडेन एखादें काल आनी पयर एखादें हॉलिडे आसल्या कारणान फाल्यां फाल्यां एखादें आसत जाल्यार येवपाक शकता. सीएसा कडल्यान कितें इंटिमेशन आय डोंट हॅव एनी इंटिमेशन. निलेश काब्रालाक मात ह्या बसकेची पुराय माहिती आसा कशी दिसता. ताणें ताजो अजेंडा थारायला. So I will ask Honorable Chief Minister, you are all aware that 31st on Wednesday, Chief Minister is having his first cabinet, official cabinet at his residence, and in that cabinet I am going to ask Chief Minister whether I can do one-time relaxation in increasing the giving relaxation in RRs and in qualification and giving seniority-based promotion for one time. पर्रीकाराक पॅनक्रियाटीक कॅन्सर आसा म्हूण आतां अधिकृत जाहीर जाला. ऑगस्टा सावन ताणें एकूय मंत्रिमंडळाची बसका घेतिल्ली ना. कांय प्रस्ताव ताच्या नांवार सर्क्युलेशनान पास जाल्यात. मंत्र्यांक हुस्को तो हुमकळिल्ल्या खात्या वांटपाचो. बुधवारच्या बसकेन महाप्रसाद ना जाल्यार पंचखाद्य तरी हातार पडत काय म्हूण आशा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.